नमस्कार येवकार उष्मा पेडणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोंकण रेल्वे 20 ऑगस्ट मेरेन ठप्प। पेडण्या बोगद्याची लायनिंग म्हणत जाग्यार घालपाचे काम झुजा पावण्यार वीज पुरवण जाग्यार घालता म्हणल्यार खाते जाले जर्जर। तिगा कामगारांचे बळी घेऊनही लायटीचे खात्याचो कारभार सुधरना। खाते देखूय घेना। 30 ते 35 वर्सां पोन्ने खटाऱ्या ट्रकांनी स्टाफाक घेऊन लायटीचे खांब्याची हाडवर चालूच। मोल्या अभयारण्यातल्या तीनूय इन्फ्रा प्रकल्पांच्या EIA रिपोर्टाक फाटो दिवपाचे सरकाराचे यत्न एक्सपोज। हायकोर्टाची नजर। खासा रिपोर्टाचे माळेत 5वो रिपोर्ट। हडफडे अंडरग्राउंड पार्टीत केस्तांवां धुडगूस घाला तातूंत पुलिसूय घुसपले। PIक सस्पेंड करात। सरकार चलयता ड्रग्सांचो धंदो। गोवा फॉरवर्डाचो आरोप। पुलीस म्हणटा अटकेची गरज ना। मादयचेर गोंय सरकार पडला घाळ। मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडून देंवचो रस्त्यार। गोवा फॉरवर्ड गोंयचो मुख्यमंत्री सरकाराच्यो चिटयो केंद्रात डस्टबिनात। आणि खुनाचे यत्नाचे केशीत इस्रायली आरोपी यानिव बेनायम उर्फ अटालाक हायकोर्टाक जामीन। रशियन नागरिकाक बडयलो म्हूण आशिल्ली कागाळ उत्तराखंड पुलिसांनी धरून दिल्लो गोंय पुलिसांकडे। कोंकण रेल्वे 20 ऑगस्ट मेरेन ठप्प। पेडण्या बोगद्याची लायनिंग वणत कोसळ्या। ह्या रुटावेल्यो ट्रेनी काल सावन डायवर्ट केल्यात। नेमकी चौथीच्या दिसांनी कोंकण रेल्वे डायवर्ट। बोगदो जाग्यार घालपाचे काम झुजा पावण्यार चल्लां। उटंगारांत 70 तालुक्यांतली कुळागरां शेतां काबार पावस आणि वाऱ्याक लागून लायटीचे खांबे झाडां आडवीं। मंत्री म्हणटा झाडां पडून केबल तुटतात। खात्याचो कितें दोश? पेडण्या 5 मिटराची सायड वॉल टनलाची कोलॅप्स जाल्ली काल। आता 2-3 दीस कंटिन्युअस पावस आशिल्लो ताका लागून सगळें उदक बी भितर आयलें आनी तो वॉल क्रॅक जावन तो हे जालो टिल्ट जालो। ताका लागून आता फुडले 15 दीस गाडयो डायवर्ट केल्या वाया पनवेल पुना मिरज लोंडा मडगांव। टिल 28 ऑगस्ट वी हॅव डायवर्टेड। रिपेअर वर्क चालू केला। म्हणजे फाटल्यान कंटेनर पळोवंक शकता JCBचेर ओलांडलेले आसा। हेचें कारण म्हटल्यार सर येताना फुडल्यानसून गाडी येताना ह्या कंटेनराचो ड्रायव्हरान सायड घेवपाक गेलो आनी तो JCBचे वर्क करताले तेचेर ओलांडलेले आसा। तशें कांय इंजुरी जाल्लेले ना पण जे सिग्नल दिवपाक जाय वर्क इन प्रोग्रेस बॅरल दवरपाक जाय ते दवरले त्या खातीर ही घटना घडलेली आसा। उटंगाराच्या पावसाक लागून 70 तालुक्यात कुळागरां काबार जाली। वास्कोच्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन भेट दिली। पाणी येऊन सगळे केळमे केले माडयो सगळे मोडल्यो। माडयो म्हणजे काय मुनासून मोडान गेले अर्धे गेले आणि दुरीक सगळं म्हणजे 60-70 मीटर दुरीक गेला। उदक गेल्लें करून येयला पूण अंदू येना ते येवंक नासलें खूपच येयला 20 कोवाते गेले म्हाजे आनी केळी मागीर 100 मायस गेले म्हणल्यार ते कोवाते बारीक बारीक म्हणून ते काय कळना न्हू। लोकांचे सगळे उत्पन्न पोरूय गेल्लें आनी ओनूय गेलें पूण पोरू जें उत्पन्न गेल्लें सरकारान हेजेर कांयच लोकांक चारांनी सुद्दां दिवंक ना आनी ओनूय तेज्याय जास्त लोकांक लुकसाणी जाली। पळय म्हाज्या हांगा गेल्यार 100 माडयो गेल्या 100 सुमार। वयल्यान कवाते लायिल्ले हांवें कवाते लायिल्ले काजी लायिल्ल्यो माडयो लायिल्ल्यो विकत्यो घेवन त्यो सगळ्यो गेल्या म्हाज्यो। आनी हांवें 1 म्हयन्या पयलीं बार फेन्सिंग केल्लें ते बार फेन्सिंग दोनी सायडीन केल्लें ते दोनी सायड गेला। काल जे उदीक हेका येयलें मादे गेले ते 82 उपरांत येदे व्हडलें पाणी येयलें आनी प्रचंड अशी शेतकऱ्यांची नुकसान जाल्ली आहा आनी 8 ते 10 लाखांची म्हाका नुकसान जाल्ली आसा। आमचे जे लायन स्टाफ असिस्टंट लायनमॅन आमी जी सगळे काम करता डे नायट 24 आवर्स। सो हे सगळे गोष्टी थोडे म्हणटा की स्टाफ कमी आहा। स्टाफ कितले म्हण दवरपाचे नॉर्मल कंडिशनाचेर जे स्टाफ जे आमचे आसा ते पावता। अशें एबनॉर्मल कंडिशनाचेर जेन्ना जाता आमी कॉन्ट्रॅक्टर लेबर अपॉयंट करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
बोरये लायटीचे खात्याचे तिगा कामगारांचे बळी घेऊनही दुसऱ्या दिसा तेच खात्याचो कारभार सुधरना देखूय घेना कितली वर्सात जाणी 10-12 मीटर लांब लायटीचे खांबे स्टाफाक घेऊन ट्रकांनी हाडव्हर करतात त्या ट्रकात लायनमॅन हेल्पर स्टाफाक सेफ्टी नातिना तातूंत 30-35 वर्सां पोन्ने खटारे ट्रक जीव गेले तरी खात्याक सुदारपा सारखे कांयच दिसना विवेक प्रभूचो खासा रिपोर्ट काल फोंड्या बोरये हांगासर एक मेजर इन्सिडंट जालो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी जी पोल घेवन ट्रान्सपोर्टेशन करताली आनी ती परती पडोन बोरये हांगासर 3 जाणांक मरण आयलें आयज आमी पयले आसतले की आयज आनी एक गाडी तशीच पोल घेवन ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आमकां दिसली afford to send two vehicles everywhere. So this is the practice adopted by the department since years. सो आता कितल्या पर्यंत ह्यो गाडयो चलपाच्यो अशें तुमचो अंदाज काय तुमी नव्यो गाडयो तुमी रिक्वेशन बीन कितें In moment when the vehicles are not roadworthy, we ask for a new vehicle and department gives us. So long it is working and so long it is roadworthy, we use them. This is a truck. Okay. Much running is there not there. Whenever the port transportation is there, only we use it. So the vehicle doesn't get spoiled. ही गोष्ट जी जाल्या ती तो ड्रायव्हर कितें न्यू न्ही ती गाडी तो कितले दीस चलयता अनफॉर्च्युनेटली त्यो गोश्ट जाल्या आनी हे गोश्टीक कशें आनी कितें इन्क्वायरी करपाक जाय कशें कितें आसा तें सेकेंडरी करतले पूण मेन म्हणटा तो जे भुरग्यां खातीर जे तांकां जे त्रास जाल्या ते 2 जाण तांकां बेगिना बेगीन बरें करपाची जिम्मेदारी आमी घेतल्या प्लस ते 3 जाण आमचे मदें ना ताचे खातीर कितें करूंक वता तें आमी करतले दिसान दीस टेक्नॉलॉजी चेंज जायत आसा आनी अपग्रेडेशन जाता पण हे पोल घेवन वचपाची ही जी टॅक्नीक आहा ही पयलीं पासून चलत येयल्ली आसा आनी आजुनूय हे पोल त्याच पद्दतीन ह्या ट्रकांनी घालून व्हरतात पण फाटल्यान जे वर्कर रावतात जे गव्हर्मेंट स्टाफ रावतात हांकां कांयच सेफ्टी ना कुट्टीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू मोल्या अभयारण्यांतल्यान वतल्या इन्फ्रा प्रकल्पाच्या EIA रिपोर्टाक फाटो दिवपाचे यत्न एक्सपोज रिपोर्ट बायपास करूंक सरकारान नाका ती तकली चलयल्या हायवे प्रकल्पाचे 2 भाग केल्यात रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक सध्याचेच लायनीचो विस्तार म्हणला ट्रान्समिशन लायनीचो आदी कॉन्ट्रॅक्ट दिला आणि उपरांत वायल्ड लायफ बोर्डाची मान्यताय घेतल्या हायकोर्टाक ह्यो गजाली खटकल्यात माळेंतलो 5वो स्पेशल रिपोर्ट EIA रिपोर्ट कांडाचेर मोल्या अभयारण्यांतल्यान हायवे 4 लेनिंग रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि पॉवर लायन प्रकल्पांचो इशू इल्लो कोर्ट थळावे आणि ग्रीन वायल्ड लायफ ॲक्टिव्हिस्टांच्या पावड्यार तापता हे खासा रिपोर्टाच्या माळेत हायवे रेल्वे डबल ट्रॅक पॉवर ट्रान्समिशन लायनीचेर रिपोर्ट जाले आज हे तिनूय प्रकल्प फुडें धुकलूंक सरकारान केल्ल्या EIA रिपोर्टाच्या कांडाचेर रिपोर्ट अभयारण्यांतल्यान वचपी ह्या प्रकल्पांच्या EIA रिपोर्टांक कशे तरेन फाटो दिला पळयात 153 किलोमीटर लांबायेच्या हायवे विस्तारात 13 किलोमीटर रस्तो महावीर वन्यजीव अभयारण्यातल्यान वता अशा प्रकल्पाचो आदी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट करचो पडटा मात ताका फाटो दिवंक 153 किलोमीटरचो प्रकल्प सरकारान 2 वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी विभागून दवरला गोंया वटेच्या हायवे विस्ताराचे काम गोयच्या PWD आणि कर्नाटकाच्या वटेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी मात कर्नाटक हायकोर्टाच्या नदरेन ही गजाल लिपून उरिल्ली ना The Karnataka High Court said, ask the government that you tell us what is the total length of the highway. If Goa and Karnataka together become more than 100 km, then you can't say, they had said prima facie, that you cannot say that this is a less than 100 km highway project because this is a national highway project. It's not a state highway project. हाय टेन्शन ट्रान्समिशन लायनी घालपाक ECची गरज ना म्हणून सांगून खंय सरकारान EIA रिपोर्टूच केल्लो ना बायोडायवर्सिटी कमिटीन तयार केल्लो रिपोर्टूय गोयच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाक दिल्लो ना And the EIA report for the high tension line they say we don't require EIA report because no environment clearance is not required for high tension line.
So they have not done a EI report, they have done only a biodiversity report, and that biodiversity report has not even been submitted to the Goa State Biodiversity Board. I mean, there is a board, it's a statutory board, and if you want to prepare, if you are saying that you have done something on biodiversity, you should give it to the board. The board can assess whether you have done a good job or not. कुळ्या मोल्याय आणि शिगावचे लोक प्रुडंटाकडे उलयतात त्या प्रमाण हो प्रकल्प चालीक लावच्या आधी प्रकल्पाविषयी गजालींचेर ग्रामसभांनी चर्चा जावंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आणि स्वप्नील तारी. हडफड्या प्रतिष्ठितांच्या अंडरग्राउंड बर्थडे पार्टी दिवट्यांची मार बडे. केस्तांवां धुडगूस घाला तातूंत पुलिसूय घुसपल्यात म्हूण आमदार पालेकाराचो आरोप. पार्टींतल्या एकल्याक 20% पडले. FIR केलो मात एकलोय भितर पडिल्लो ना. विनोद म्हणटा PIक सस्पेंड करात. सरकारूच ड्रग्सांचो धंदो चलयता. पुलीस म्हणटा अटकेची खंय गरज ना. स्टेटमेंट घेतल्यात की अशा तरेच्यो जर पार्ट्यो जावंक लागल्यो जाल्यार ते ह्या राज्याक अहित करपाचो विचार आसा अशें म्हाका दिसता. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी येता ते आनी त्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचो जो पळय इन्स्पेक्टर आसा त्या इन्स्पेक्टराक अश्यो जर हें घडटा जाल्यार ताका सस्पेंड करपाची आज गरज आसा. आनी हांव ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान डिमांड करता की ताका सस्पेंड करचो म्हणून. ना ना हे सरकारूच ड्रग्स पार्ट्यो चलयता अशें म्हाका दिसता. इतल्या मजगती आरोपींची जबानी घेतल्या आणि ह्या केशीत सध्या तरी तांकां अटक करपाची गरज ना म्हूण अंजूण पुलिसांनी म्हटला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सांताक्रूज शूटआउट खुनाचे केशीत पुलिसांक दिसनाशिल्लो सूत्रधार जेनितो कार्दोज अटकपूर्व जामिनाक हायकोर्टात. 5 सप्तकां फाटीं इम्रान बेपारीचे घराचेर पिस्तुलां हत्यारां घेवन थंयच्याच गँगान हल्लो केल्लो. हे केशीत ओल्ड गोवा पुलीस जेनिटोक सोदतात. मात कोर्टात ताचो जामिनाचो वेव्हार वेवस्थीत चल्ला. पणजे सेशन्स कोर्टान ताका अटकपूर्व जामीन दिलो ना म्हणून जेनिटो हायकोर्टात. सोमारा सुनावणी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. खुनाचे यत्नाचे केशीत इस्रायली आरोपी यानीव बेनायम उर्फ अट्टालाक हायकोर्टान जामीन दिलो. रशियन नागरिकाक बडयलो म्हूण हणजूण पुलिसांनी एप्रिल 2019 अट्टालाचेर कागाळ केल्ली. हे केशीत फरार आशिल्ल्या अट्टालाक गेल्या वर्सा मे म्हयन्यात वॅलिड व्हिजा ना म्हूण उत्तराखंड पुलिसांनी धरून गोंय पुलिसांकडेन दिलो. तेन्ना सावन तो जेलीत आशिल्लो. 2019 रशियन नागरिकाच्या खुनाच्या यत्नाच्या केशीत हायकोर्टान अटलाक जामीन दिवन सोडलो. अटलाचो वकील सांगता साक्षीदारांनी अटलाक आरोपी म्हणिल्लो ना. अटलान वारावान हल्लो केलो म्हूण आरोप, मात पुलिसांच्या हातात बडी मेळ्ळी. अटला थंय आशिल्लो, ताणें गुन्यांव केला म्हूण पुरावे ना. अटलाक जामीन दिल्यार तो देश सोडून पळपाक शकता म्हूण सरकारी वकिलाचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो. सगळे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान जामीन मंजूर केलो. अटलाक 50,000चो बॉन्ड आणि तितल्याच हमीचेर जामीन दिला. साक्षीदार पुराव्यांकडेन मेतर जावचो न्हू म्हूण निर्देश दिल्यात. अटलान चौकशेक सहकार्य करचे, कोर्टाची मान्यताय नासतना गोंय सोडचे न्ही आनी पासपोर्ट सरेंडर करपाचो आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.
म्हापशा कोविड-19चे 2 बळी, एक आंगडी वाडो दुसरो खोल्लेचो. आंगडी वेलो 69 वर्साचो दुयेती 2 दिसा फाटी पॉझिटिव्ह मेळिल्लो. एम्ब्युलन्स व्हरूंक येवचे आदींच ताची भलायकी क्रिटिकल जाली. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणसर गेलो. दुसरो दुयेती 71 वर्साचो जीएमसीत गेलो. गोंयांत कोरोनान 68 गेले. दुयेतींचे प्रमाण वाडले. वाळपय एंटीजन टेस्टी सुरू. सांखळे, मडगांवां, म्हापशा, चिंबला, पणजे, पर्वरे, फोंड्या केशी वाडत आसात. म्हापशाक कोविड-19चे 2 बळी गेले. पयलो पेशंट आंगडी वाड्यावेलो, दुसरो खोल्लेचो. आंगडी वाड्यावेलो 69 वर्साचो पेशंट 5 ऑगस्टाक पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो. ताका व्हरूंक एम्ब्युलन्स मात पावली ना. भलायकी हालिल्ल्यान ताका म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरतना तो सोंपलो. दुसरो पेशंट 71 वर्साचो खोर्लेचो. भलायकी बरी नाशिल्ल्यान जीएमसीत एडमीट केल्लो. गोंयांत कोरोनान सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 68 जालो. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह. पणजे आल्तिनावेल्या 112 जाणांचो स्वॅब रिपोर्ट आयलो. 10 जाण पॉझिटिव्ह. थंय आतां मेरेन 12 जाण पॉझिटिव्ह. पणजे वाठारांत 88 एक्टिव्ह केशी. खोर्ले, ओल्ड गोवा आनी चिंबला केशी परत नेटान वाडल्यो. खोर्ले, ओल्ड गोवा 52 केशी, चिंबला 120 एक्टिव्ह केशी. म्हापशाय कोरोनाच्यो केशी नेटान वाडटात. थंय एक्टिव्ह केशी 90 पावल्यो. पर्वरे 48, कांदोळे 57 केशी. क्लियर जावपाच्या वाटेर आशिल्ले सांखळेतूय कोरोनाच्यो नव्यो केशी मेळपाक लागल्यो. थंय आतां 60 एक्टिव्ह केशी. मडगांवां 160, वास्को 368, जुवारीनगर कुठ्ठाळे 280 केशी. कोरोना व्हायरस परत फापसूंक लागिल्ल्यान हुस्को. रावणात कोरोनाच्यो केशी मेळना फुडें वाठार सील केल्लो. आतां वाठार उक्तो. वाठार सील केलो तेन्नाय रितसर अर्द नाशिल्ली आनी आतां काडटनाय ना. गांवच्या लोकांक कंपन्यो कामार घेनात. ते वयल्यान घालताना कोणाक सांगूंक ना तेंच्यांनी. कोणाक विचारल्यार सगळे जाण हात फाटी काडटा आपले. लेटर कितें जाय ना आमकां हातीन आमकां कितें दाखोवंक जाय न्हू तेंकां थंय. म्हणजे तुमच्या कडेन लेटर मागता. लेटर ना आतां कितें गव्हर्मेंटान कितें करतात पळय ओरली करून काय फायदो ना न्हू. आमकां आतां लेटर कोण दितलो. सो आमकां आतां प्रॉब्लेम आतां कंपनी कामाक गेला. आतां ऑर्डर घेतले शिवाय कोणाक जॉईन करून घेयना. ऑर्डर ना म्हणटा जॉईन करून घेयना. तुमी सीक लीव घालता म्हणटा लीव तुमची घाला म्हणटा. लीव घातल्यार फाटल्या 1 म्हयन्याचो पगार कोणाक कसो मेळटलो. पंचायतीन अशें थारायलां की आमी आमचे पंचायती मार्फत प्रत्येकाक लेटर दिवपाचें की हो वाडो जो आहा इतली एरिया ती सील केल्ली 19 ते 6 पर्यंत. 19 जुलय ते 6 ऑगस्ट पर्यंत. वाळपय पुलीस स्टेशनांतल्या 3 कोरोना बादलो. वाळपयत केशी वाडूंक लागल्या. थंय एंटीजन टेस्टी सुरू. म्हादयचे इशूचेर गोंय सरकार घाळ पडला. म्हादय साल्वार जातली जाल्यार मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडून रस्त्यार देंवचो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो उलो. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत म्हादयचे बाबतींत कर्नाटकाचे फावरात दिसता. सरकाराच्यो चिटयो डस्टबिनात म्हूण आदलो WRD मंत्री गोवा फॉरवर्डाचो आमदार पालेकार उलयलो. म्हादय खातीर खंय रस्त्यारूच देंवपाचे. अशें दिसता की सेंटराक गोंया बद्दल कांय लेखाजोखात ना असो की तांणी कांय महत्वच दिवंक ना गोंयांक अशें ह्या पत्रा वयल्यान ह्या जलशक्ती मंत्र्यांच्या पत्रा वयल्यान दिसून येता. त्या पत्रा वयल्यान ते अशें म्हणटा की गोंयांक कांय केसूच ना ह्या हातून आनी तांणी पूर्णपणान कर्नाटकाक ते बहाल केल्ले आसा अशें दिसता हाजे वयल्यान. आनी आमकां अधिकार आसा म्हणटा की ते आमी डिसिजन घेवंक शकता कितें करपाचें तें. अशें दिसता की गोवा गव्हर्मेंटाक कांय व्हॅल्यूच दिना ते. ताजे वयल्यान अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यांक कितें व्हॅल्यू आसा तांच्या ज्या ज्या पत्रांक केराची टोपली दाखयल्ली आसा अशें म्हाका दिसून येता हाजे वयल्यान. ते डिमांड करता हांव की मुख्यमंत्र्यांनी रिजायन जावचो आनी रस्त्यार येवचो. आमी ताजे बरोबर रस्त्यार येता. अशी एक परिस्थिती आतां आयिल्ली आसा उद्भवल्ली आसा की सगळ्या गोंयकारांनी आज जर म्हादयीचें अस्तित्व राखतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी आज रस्त्यार येवपाची गरज आसा. लायट वापरल्या म्हूण बिलां वाडल्या. सरकारान भरमसाट वाडयल्ली ना. मंत्री निलेश काब्रालाची बिलां जाळटल्यांक जाप. आतां मेरेन 94% लोकांनी बिलां फारीक केल्या. काँग्रेस आतां बोवाळ घालता. दिगंबर कामत मंत्री आसतना खंय ताणें कसलीच कामां केली ना. गोंय लायट विकती घेता, तयार करिना, बिलां माफ करप शक्य ना. दिगंबर जो आसा दिगंबर आमचो ऑपोजिशन लिडर हांव ताका मानतालो. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार ताका कळना, अक्कल नासलो शून्य. कारण कितें आसा तेजो दुसरो कलीग जो पावर मिनिस्टर जाल्लो हालेस बाब सुगैर तेणें एक स्टेटमेंट दिलो की ज्यो गोश्टी आतां सारक्यो आहा म्हण
आणि दिगंबर कित्याक तेणें लक्ष दिवना पॉवर डिपार्टमेंटान, तेणें फक्त मडगांव मतदारसंघान आपल्याचें लक्ष दिल्लें. तेच डेव्हलपमेंट केलें, कोट्यांनी पयशे तेणी अंडरग्राउंड केबल घातलो, ओव्हरहेड दवरलो, डॅमेज जातरी तेणें पळोवंक ना. असले कितलेच केबल थंय पडलेले आहा, फ्रॉम पोंडा टू फातोर्डा, पोंडा टू तुजे शेळ्ळे टू मडगांव, असे अंडरग्राउंड केबल डॅमेज जावन तशेंच सोडलेले आहा. आतां ते हांव रिपेर करून फुडें गेला. असले म्हाका दिगंबरान सांगपाची गरज ना, हांव लोकांक फेस करूंक शकता. आनी गोवोरमेंटान खंय पयशे वाडोवंक ना, एक पयसो वाडोवंक ना, बिलां चड येतली 80 दिसाची येयली. सरकारानूय दिल्ले आसा सुविधा की तुमी इन्स्टॉलमेंट जे कोणाक जाय ते पेमेंट करा. हांव काल एग्जामीन करतालो, आमचे टोटल बिल जनरेशन जाल्या तितून 94% लोकांनी पेमेंट केलो. हे नाका जाल्यार लोकांक सांगता, म्हाका हेणेय पेमेंट केलो आसतलो, हेचें पळोवंक पडटलें म्हाका. हे लोकांक त्रास करपाक येयल्या, कितें फाल्यां जर डीपीसी जाली तांकां येतली, फाल्यां जर कितें एज पर GRC 3 म्हयन्यांनी डिस्कनेक्ट करपाक जाय, तर फाल्यां डिस्कनेक्ट जाल्यार लोकांचे डिस्कनेक्ट जातले. सो हितून कितें आसा, आमी नॉट अ जनरेटींग स्टेट, आमी लायट तयार करना. आमी जर स्वता लायट तयार करतले जाल्यार ह्यो गोश्टी दुसऱ्यो आशिल्ल्यो. आमी लायट करनासतना तयार करनासतना सोड म्हणपाक हेंचें कितें येयलां, हेणें हेजे पयलीं कितले सोडले. मडगांवां आमदार कामत आणि शेतकी मंत्री बाबून शेतकी विज्ञान केंद्राचे उक्तावण केले. मडगांव अर्बन बँकेच्या अकाउंट होल्डरांचे इश्यू घेऊन आमदार आलेक्स बँकेत पावलो. मॅनेजमेंट बोर्ड दाखयता RBIक. 70 मेळावलेच्या लोकांनी IIT प्रकल्पाक विरोध दाखोवंक झाडांक राखयो बांदून वृक्षाबंधन केले. कोरोनाच्या अनलॉकात गोंयभरच्यो खबरो. मडगांवां शेतकी विज्ञान केंद्र सुरू जाला. मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सान उक्तावण केले. जर आम्ही पुढे आणलो आणि प्रत्येक फार्मराक मिनिमम एन्युअल नेट इन्कम व मिनिमम 3 लाखाच्या वयर नेट इन्कम दिलो तर खंयचोच तरणाटो खंयचोच युवक व एन्युअल इन्कम 3 लाखाचो आपल्याक मेळप जाल्यार फाटीं सरचो ना. देशांत आज इतले पिकता की ताका लागून आज आमकां देशांत धान्य सरप्लस जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. खूब कडेन गोदामां भरून व्हांवतात अशी परिस्थिती काही राज्यांनी आसा. आणि म्हणून कृषी विज्ञान केंद्राक अत्यंत महत्वाचे स्थान शेताच्या फिल्डात दिल्लें आसा. आणि खऱ्या अर्थाने शेती मळाचेर कृषी प्रधान राज्य करपा खातीर ह्या KVK सेंटराचो बी आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट जातलो. मडगांव अर्बन बँक सध्या RBIच्या निर्देश आणि गिरायका मदीं हुमकळटा. अकाउंट होल्डर आमदार आलेक्साक घेवन बँकेत पावले. नाही वेर इट गॅस रीच वी डोंट नो. आता आमगे हाडी बांदपा आतां आमगे आतां MLA वाड कोत्ता कांय ना. दे युजलेस. दे टायम टू टायम आमकां कॉरेस्पॉन्डन्स दिलो ना. आमगे 6.8 हाडी सुलूस गेट बांदा काम करपा हाव वी वील डू. आमगेले कुनकुनी टेनर्स असोसिएशन तेंगे 3-4 लाख हिंगा हाय. सो हे लोकांक एसोसिएशन काम करून दिता. जर तो एसोसिएशन काम करना जाल्यार रिजनल ट्रॅक्टर आनी हावस्टर कितें शेत कोण रोवपाना. सो आमगेल्यांचे कुडतरी भातां कोळ म्हणटा ही तो भातां कोळांनी उरलो. आमगे लोक बारीक लोक भाजी विकताय ही वचून लायनीन बसताय 20-20 रुपयान भेंडे हांव विकताय. आनी ते 20-20 रुपया एकठांय करून हिंगा लोक आमी गोंयकार पळय बँकां आहाय ते लोक हिंगा आनी ते पयशे घेताय. सो हिंगा आनी तेंगे पयशे तांकां 20-20 रुपया एकठांय केलो जाल्यार पयशे तांकां मेळनाय जाल्यार तांकां केदो मेळपाचें. 70च्या IIT प्रकल्पाक लागून झाडां काबार जातली. IITनी रानां मारून प्रकल्प करतात म्हणून विरोध दाखोवंक मेळावलेच्या लोकांनी वृक्षाबंधन केले. माझें नांव प्रणया मेळकर, हांव शेळ मेळावतेंतले. ओके, सो म्हाका सगळ्यांक खबर आसा आयज आमी हांगा कित्याक जमला. आमी ज्या झाडांनी आमकां इतले काळ हेल्प केले, आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी तांकां प्रोटेक्ट करपाची म्हणून आमी हांगा सगळीं जमला. कित्याक आमी तांकां प्रोटेक्ट करतलींच वॉट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेन्सीस. आनी एक सांगपाचें आसा सगळ्यांक हांव परत एकदां क्लियर करता आनी आमी सगळ्यांक ऑलरेडी क्लियर केल्लेंच आसा की आमी IITक अपोज करना. ओके, आमी जस्ट IIT एट दीस प्लेस दॅट इज मेळावली ताका अपोज करता. आनी जर थोडे म्हणटा पळय पोल्युशन करपाना एज्युकेशन हब, बाबा तुमकां हांव इतलेंच सांगता, तुमी आमकां सांगताले न्ही इंटरनेटार वचून फायंड आवट करा IIT म्हणजे कितें. हांव तुमकां सांगता तुमी इंटरनेटार वचून फायंड आवट करा दीज एडवांटेजीस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तेन्ना तुमकां कळटलें. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लाय मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed.
Parents are stressed. No worries, we bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions, no internet required, all in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.